गोवा फुटबॉल संघटनेच्या वेंचणुकेक आपूण उबो रावंक जायना म्हणून संघटनेचे अधिकारी कितें ना कितें कारण करून वेंचणूक फुडें धुकलतात म्हण बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान आरोप केला। फुडल्या वर्सा आपूण 70 वर्सांचो जातलो। एज लिमिटाचें कारण फुडें करून आपल्याक पयस दवरपाचें कारस्थान चल्लां अशेंय चर्चिल उलयलो। भाऊसाहेब बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी आतां भांगराची उरूना, ताची चवकशी करूंक जाय म्हण आपूण वेंचणुकेक उबो रावता म्हण चर्चिल म्हणटा। जरी तरी तुमकां कोडा इतलो मोग आशिल्लो तें घालपा अमेंडमेंट जाल्यार तुमी ते जुलया म्हयन्याक घाल जुन्या म्हयन्याक घाल तुमी क्लियर करपाचें। पूण जेदना तुमी सगळ्या बयले आनी तुमकां सांगिल्लें उतर दिलें तुमकां आमी सापोर्ट कोताय आमी चर्चिला सापोर्ट कोताय त्या दोनां तुमी ही तकली काडल्या फकत म्हाका डिले करपाक। कित्याक हांव 69 इयर्स म्हगेली माया म्हयन्या जाल्या ते माया म्हयन्या म्हाका 70 जाता म्हूण तेका लागून ते आतां हें डिले करून टॅक्टीक करून हें ते आडावपा सोदता। पूण हांव सांगूंक सोदतां तेंकां रायट ना, दे हॅव नो रायट रावपाक आनी हाल्या तेंकां आमी उब रावपा दिवपा न्हय रावपा दिवपा न्हय तेंकां आमी बिकॉज इट इज अ रॉंग प्रोसिजर। जरी तरी तूं कॉन्स्टिट्यूशन मानता जाल्यार आज आमी सरकार तरी कॉन्स्टिट्यूशन मानता जाल्यार तुगे JFA जे एक ऑर्गनायजेशन कॉन्स्टिट्यूशन मानपाक जाय। भाऊसाहेब बांदोडकर गोल्ड मेडल भाऊसाहेब बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी किड ट्रॉफी की हेवी तेन्ना दी तेदोन तुका म्हाका दिसता भांगार गोडे 200 रुपया आनी 100 रुपया आहलो आसतलो 100 रुपीज। आज कितू हजार जाले आज कितू जाले 80,000 9,000 जाल्यार बरं लिब्र तेन्ना ती बांदलोली कितू किलामू सांगना तुका आनी ती गोल्ड ट्रॉफी आतलापा मेळटालो आमकां आमी तेदो काय एकदां आतलापाच आसता ती ट्रॉफी ती घेरी येयले की ना पुलीस बाराबर सगळे सरावंड येताले। आज ती ट्रॉफी गोल्ड ना म्हणल्यार ते बिस्ते म्हणटा ट्रॉफी हें कितको जालें काय म्हणटा म्हाका हें म्हाका चवकशी करपा जाय तेका लागून JFA सोदता हांव म्हाका हेजेर सांग ट्रॉफी म्हाका हें करपा जाय इन्वेस्टिगेशन करपा जाय। आता पळोवया गोंयच्या हेर सरभोंवतणच्या कांय खबरो। मडगांव हॉस्पिसियोंतल्या डायलिसीस युनिटाच्या गोंधळाचेर मंत्री विजय सरदेसायान लक्ष घालचें म्हूण दोतोर व्यंकटेश हेगडे मागता। आनी तेन्ना ह्या सगळ्या पेशंटांनी तो घेराव घालो आनी ताणें सांगलें की आमकां दुसरे कडेन वचपा नाका आमकां हांगाच जाय आमकां होच दोतोर जाय तेन्ना कितें तरी करात। आनी हें हो प्रश्न कोर्टाक चलता कोर्टाचेर म्हजो कांय आक्षेप ना कोर्टाक चलता तशें चलुनी पूण कांय गोश्टी कोर्टा भायर जर ताजेर जर कितें जर विचार केलो आनी ताजेर जर सोल्युशन काडलें जाल्यार बरें। लोकांक जी चिंता आसा ह्या डायलिसीस युनिटा बद्दल आनी पेशंटांक जी चिंता आसा की हें डायलिसीस आमकां आज मेळचें ना हेल्थ मिनिस्टरान तांकां सांगलें की तुमी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचा प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आपण तुमची वेवस्था केल्या तरी आसतना ते वचपाक थंय तयार ना। 35 सुमार पेशंट आसात ते 35 पेशंटाच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसा तर ताजेर कितें तरी उपाय विजय बाबान काडचो अशी म्हजी मागणी। ठाणे सत्तरी एका बेकायदेशीर गाड्याचेर जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशावेल्यान मामलेदार कचेरीन कारवाय केली। आनी एक मुद्दो तेजो म्हटल्यार विचारलें ताका तूं तुजें बांदकाम स्वता मारता आमी ताका लेटर बीन केलें आनी आमी 1-2 म्हयने रावली ताका आनी तरी ताणें आपलें बांदकाम काडूंक ना। मागीर आमकां तेजेर ताबडतोब एक्शन घेतली कित्याक लागून की ही बायलां जी आसात 2 कंप्लेंट दिल्या न्हू ती बायलांनी आमकां येवन टॉर्चर करपाक लागली तुमी कितें करतात कितें चल्लां तुमचे पंचायती आजून कितेंच एक्शन घेना आमी आनी फुडें वयतली अशी बीन आमकां ती सांगपाक लागली। मागीर आमकां कितें तरी निर्णय घेवचोच पडलो न्ही। Order received from this Deputy Director Bichole to go and handle law and order situation. Here for law and order. If you need any details of demolition, why it has been carried out and reasons, for you can contact that secretary because it is done through Panchayat and through BDO. We have only limited role as far as. कधीतलं कितें पंचायतीक कळोवना म्हटल्या पर्यंत ते म्हणून आमी सांगना तुम्ही मोडूंक शकता म्हणून कितें पंचायतीन निर्णय घेता तो सारको आसतलो अशें म्हाका दिसलें। पंचायती हें काडूंक ना मागीर फुकता म्हणून ते तितले गुणे लायले आनी माती मारून घेतले।
मुरगांव युवा मंचान रवींद्र भवन वास्कोचे जोड पालवान 26 ऑगस्टाक युवोत्सव कार्यावळ दवरल्या. मुरमुगांव युवा मंच एंड रवींद्र भवन बायणा ऑर्गनायझीस युवा उत्सव 2018. हो कार्यक्रम फुडल्या म्हयन्यान 26 ऑगस्टाक सकाळी 10 जातलो. हो कार्यक्रम रवींद्र भवन मेन ऑडिटोरियमान जातलो. हो कार्यक्रमाक सगळ्या गोंयच्या सगळ्या युवा तरणाट्यांनी ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवपाची आनी तांकां एक संदी आमी दिवंक सोदता. ह्या कार्यक्रमाचे एज ग्रुप युवांक एज ग्रुप लेवल 12 टील ग्रॅज्युएशन सगळ्या भुरग्यांनी आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक येवपाचें. रवींद्र भवन अशें युथांक प्रमोट करपा खातीर सदांच तसल्या आमच्या मंचा फाटल्यान रावता आनी तांकां एक संदी दिता, एक गोंयकारांकूय प्लॅटफॉर्म दिवपाक. आनी ह्या असले जे इन्स्टिट्यूशन आहा तेंच्यांनी उगी घरा बसून ना रावता अशें कितें तरी कार्यक्रम आयोजन करून एक सोशल सर्वीस करची. युथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पणजे विभागान ठाणे 70 मॉन्सून ट्रेकिंग दवरिल्ले. 70चे निसर्ग हो युथ हॉस्टेलाच्या माध्यमांतल्यान आयज भारतभर पावता. भारत देशांतले सगळे कानाकोपऱ्यांतल्यान 120 पार्टिसिपंट्स हांगा आयल्या आनी 70च्या निसर्गाचो मनसोक्त आनंद घेवपाक आयच्यान ते चालू करतले. 4 दीस चलपी प्रोग्राम हो 70तले 4 वेगळे वेगळे धबधबे तांकां दाखयतलो. आमचो वेस्टर्न घाटाचो निसर्ग म्हादय अभयारण्याचो एक भाग ते सगळे पळयतले. आनी म्हाका दिसता हांवें एक नॅशनल इंटिग्रेशन जाताच वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले लोक येवन वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे सगळे लोक येवन, पूण एक मेन म्हणजे आमचे गोंयचे नांवूय जागतीक स्तरार पावता. हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडिया गेली 4 वर्सां हो प्रोग्राम चलयता हांगा ठाणे डोंगुर्ली गांवांत. मनसून ट्रेकिंग एक्सपिडिशन. पावसान गोंय जितलें सुंदर आसता तितलें आनी खंयच्याच वर्सा भितरल्या म्हयन्यान नासता. सो पावसान ट्युरिस्टांक गोंय दाखोवप आनी स्पेशली जस्ट ट्युरिस्टूच न्हय तर निसर्ग प्रेमी जे ट्रेकिंग करूंक सोदतात आनी निसर्गाचो बऱ्यापैकी आनंद घेवंक सोदतात असल्या लोकांक पावसान गोंय दाखोवप हो आमचो हाजे फाटलो उद्दिश्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.